तुम्ही खंय न्ही 2 वर्सां खंय असली इस्रोपाक सरपंचान सांगलें आतां ती दिव्याजी आतां प्रेसिडेंट आहा ती कळ्ळें तेणें एनओसी दिली तन्वीन दिली ही एनओसी दिली अशी की आयज आमचे फायल घातला रोखडी सांजची एनओसी ना ग्राम सभेक ना हाडूना प्रश्न काय ना वयल्यान हो आतां 2800 प्लॉट ते तूं काडून डायरेक्ट एनओसी दिता ना ग्रामस्थांक कोणाकूच घेयना ती एक्चुअली तो ग्राम सभेन प्रश्न मांडूंक जाय आसलो आनी तुमी फुडें प्रोसिडींग करूंक जाय आसलो ते कांयच करिनासतना तेंच्यांनी काडली ती आपली जाय तशी हुकुमशाही करता ग्राम सभेक हाडले तो आवाज दाबोवपाक तरी पुलीस मामलेदार सगळे जाण थंय आमकां प्रेस करपाक आवाज करपाचो ना आवाज करता काडटा एका भितून उडया कळ्ळें जो लोक फुडें सरता आवाज करपाक त्या काडून भितून उडया कळ्ळें आयज अशी हुकुमशाही चालू आहा त्या पंचायतीन ती पंचायत ते चलयता काय तेज्या वयर हात आहा काय कळना सगळे बसून कसलोच प्रश्न सुटावो जायना हो आयज सपनेशाक आयज तिनांक हांगा आफयलेलो तेन्ना बाबा एक शब्द काय उलोवना काय ना आं रोटीन कंप्लेंट दिला जे घातला तो बाबडो भितून तिनांक आहा आमी तिनांकसून येयलेले हांगा ते पळयता तिनांक तो आजून पळय 8:30 9 जायत येयली कसली इन्क्वायरी करता ती आमकांय खबर ना काय सांगिना रिटर्नू काय सांगिना अशेंच सगळे चलात जाल्यार कशें जातलें सांग पळया सादारण मनीस कशें जगतले आं काडून तुमी ते भितून उडयत रावले तो आयज लोकांक खातीर येयलो बाबडो आं तो आयज तिना भितून बसला आं अशें तर तुमी ते करशात जाल्यार हांवें काय उरलेलें ना गोंयांत नमस्कार हांव एक बिचोलकार मुस्लीम वाड्या वयलो भुरगो म्हाका आयज तरी अशें दिसता की हे जे प्रोजेक्ट हांगा येयल्ले लोदाचे हांव आयज खूब दिसांनी पळयता हो प्रोजेक्ट हांगा पण हांव चिंततालो कित्याक आमचे गांवचे लोक कित्याक उबे जावन अजून आयज बरें दिसता सगळे जाण हांगा उबे आसा हे लोदा प्रोजेक्टाक लागून घेवन आनी जशें आमच्या भावाक आयज हांगा हाडून दवरला भितर बिना कारण कांयच तेजी मिस्टेक ना तो बेश्टा अन्याय कितें जाता तेका लागून उबो रावल्लो लोकांक आमचे कितें आतां दाखोवन दिवपाक लागून ही वायट गजाल आसा तेका हांगा हाडून दिला हांव सरकाराक इतलेंच विचारूंक पळयता तुम्ही असे जे आमचे बारीक लोक आहा ज्यांचे 200-100 स्क्वेअर मिटराचे जागे आसा टीसीपीक सांगून पळयता ते जागे जेन्ना ते टीसीपी अप्रुवलाक वयता तेन्ना तांकां सांगता की तुमचे जागे 200 स्क्वेअर मिटराचे वयर आसूंक जाय तेन्नाच तुमकां आसा तो टीसीपी प्लॅन अप्रुवल दितलो हांगा 150 आनी 180 स्क्वेअर मिटराचे जाग्याचे प्लॉट केला तांकां कशें कितें अप्रुवल हांगा गावले आसतले ते म्हाजें सांगपाचें सरकाराक हे तुम्ही जे लोकांक चुतिया करता हांगा न्हू हे करपाचें बंद करा खंय ना खंय तरी लोक आता जागलेले आसा आनी आमी खंयच ओगी रावचे ना आता बिचोलकान हांगाचे आमचो बिचोलचो बेल्ट आसा बिचोले जावं सांकळे जावं सत्तरी जावं आमी सगळे जाण हांगा उबे आसतले जे पर्यंत आमच्या भावाक भायर काडचे ना आमी आयज रातभर हांगा रावतले आनी हांगाच्यान भायर सरचे ना आमी आनी सगळे जाण हांगा रावतले कोण वयना हे भायले जे आमचे जेल भरून आंदोलन करतले आनी जे भायले आमचे हांगा रावला हांगाचे जाणटे हांगा येयला तुमी पळोवन तेंचे मात तरी त्रास दिवंक जाय हे आज रातभर हांगा रावले हांचे जेवणाचे हांकां जर कितें डायबिटीज कितें प्रॉब्लेम आसा हांची कोण जबाबदारी घेतलो हांव सगळ्यां कडेन मागता आमच्या गोंयकारा कडेन येवपाचो आनी जेल जो आंदोलन आमचे भयण सांगला तो आंदोलन करपाक लागून आमी सगळे जाण हांगा एकटे कडेन येवन रावन हो आंदोलन करपाचो धन्यवाद तुम्ही उलयला प्रेशर येतलो तुम्ही बायला या संतोष ते कंप्लेंट कोणी केला तेका हाडा न्हू ते हाडटच्यान सांगतले तेका कित्याक दवरला तो तेका हाडल्याशिवाय आमकां म्हणपाक शकता तेजे कित्या खातीर कंप्लेंट केला ती तेका हाडिना तो पर्यंत आमी हांगा रावता तेका सोडूंक जाय तेका तन्वीक हाडूंक जाय आनी सराक भायर सोडूंक जाय तो पर्यंत आमी हांगाच रावता नाजाल्यार आमी वयची ना सगळ्यांक नमस्कार गोंयांत सध्या कितें चल्लां पळय तेंच कळना आमचें गोंय खंयसर व्हरून दवरपाचें आसा आनी कशें कितें करपाचें आसा तेंच कळना हेजे सत्तेन जे बीजेपी सरकार जे आसा पळय ते हांगा सध्या हुकुमशाही चल्लेली आसा आमच्या देशान आयज बाबा साहेब आंबेडकरान संविधान बरयल्लें आसा आनी ह्या संविधानान आमकां सगळ्या सिटिजनांक सगळ्या देशाच्या सगळ्या सिटिजनांक रायट दिल्लो आसा आपले व्यूज हे करपाचे म्हणपाचे
आणि आयज जर पळोवंक वयशी जाल्यार कोण उलयता जाल्यार तेजेर दडपशाही हाडपाची, तेजेर कंप्लेंट घालपाची आनी भितर उडोवपाची. म्हणजे आमचें गोंय खंयसर पावतले आनी कितें करतले तेच आमकां कळना सर. तेणी आयज कितें स्वप्न शेलेकर आमच्या भावान आयज जो एक स्टँड घेतलेलो आसा, हे आमची जी भयणी आसा, आवय आसा, त्यांच्या खंयच्या तरी जाग्याचेर, त्यांच्या पोटाचेर खंयच्या तरी पांय कोण तरी दवरता. आनी हो जे पोट भरता त्याच लोकांचेर हांगासर खंयसर तरी हांगासर हे जाता जाल्यार हे लोकांनी करपाचें रे वचपाचें खंयसर पिडयेन ते थंयसर ओपयतात किंवा थंय उत्पन्न करतात आनी पोट भरतात आपले. आनी हेच्या अगेन्स्ट, ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट जेन्ना आवाज काडटा पळय तेन्ना हांगासर असले सिच्युएशन करता. आयज जर अख्ख्या गोंयांत जर पळयची जाल्यार वचत थंयसर खंयसर ना खंयसर हे असले प्रॉब्लेम चालू आसा. म्हणजे लोकांनी मागपाचो न्याय कोणा कडेन? आमच्या संविधाना प्रमाणे आमी जर न्याय हेंच्या कडेन जाल्यार पुलीस अशें दडपशाही हाडटा आनी अशें भंय घालून लोक जर गव्हर्मेंटाच्या अगेन्स्ट जर उलोवपाक गेले जाल्यार तांकां खंयसर तरी दामपाचो हे करता. पण आतां गोंयकार जागे जाल्लेले आसा. ईच अँड एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट लोक भायर सरतले आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान अख्ख्या गोंयकारांक सांगता, हे सत्तेच्या लोकांचे अंधभक्त सुद्धा जे आसा पळय तेन्ना तुमचेरूय पाळी येतली, अशीच तुमचे पाळी येतली पुलीस स्टेशनात वचपाची. तेन्ना तुमच्या फाटल्यान कोणूच धांवन येवचें ना. पूण हो टायम येयल्लो आसा, आमी आमच्या भावा खातीर, आमच्या आवय भयणी खातीर खंयसर तरी भायर सरपाक जाय, आवाज उठोवपाक जाय आनी हे दडपशाहीचे सरकार आसा पळय तेंच्या अगेन्स्ट उबे रावपाक जाय. जो पर्यंत आमच्या भावाक हांगासर जो पर्यंत आतां बारीक पळोवंक वयता जाल्यार आमी आयकता आतां कित्या पासून ताका हांगा भितून दवरलेलो आसा. हांगा येदे व्हडल्या पुलीस स्टेशनात जो होम मिनिस्टर आमचो जो चीफ मिनिस्टर आसा हो ह्या इलाक्याचे प्रतिनिधित्व करता. आणि त्याच्या हितून जर एक इन्व्हेस्टिगेशन करपाक एक जर ऑफिसर ना हांगासर आनी तांकां 6 तास लागता जर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाल्यार हे पुलीस स्टेशन जाय कितें? त्यापेक्षा आमीच घेवया हातीन हें पुलीस स्टेशन. आमी पळयता आमच्या लोकांची जे सेफ्टी आसा पळय ती आमी पळयता. असो विश्वास कसो दवरपाचो हेंचेर? जर आमी तुमकां शिटकाणी दिता, हे पुलिसांकूय शिटकाणी दिता, SPCA म्हणटा कायदो आसा तेजे अगेन्स्ट आमच्यान कंप्लेंट करूं येता ह्या ऑफिसरांचेर. आमी ओगी रावचे ना. आमी सगळे गोंयकार दर किंवा बिचोलकार दर किंवा बिचोल मयाकार घे आमी सगळे भायर सरून त्याच्या फाटल्यान आसा. आमी जो पर्यंत ताका हांगासून भायर काडिना तो पर्यंत आमी हांगासरूच रावतले. करा आमकां तुम्ही जाय तशें भितर उडया, कितें करा रेडी. आमी सगळे भितर वचपाक रेडी आसा. आतांच आमकां भितर करा, आमी ताच्या बरोबर रावपाक रेडी आसा. आता कितले जाण भितर बसपाक रेडी आहा? आमी सगळे आमी आयकून घेवपाची ना. जितलेच न्हू सगळे गोंयकारांनी पळोवपाक जाय की सध्या बिचोलकार सगळे रेडी जाल्ले आसात बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर हांगासर जेल बरो आंदोलन करपा लागून आनी गोंयभर आव्हान करता. जरी तर ह्यो केसीस ज्यो घालता पळय लोकांचेर एक्टिविस्टांचेर लिडरांचेर बरे मागपी जे आझाद मैदानाचेर आयिल्ले पळय हे सगळ्यांचेर जे केसी घालता पळय सगळ्या गोंयच्या लोकांक आव्हान करता, या आमी पुलीस स्टेशनान बंदखणी घाला आमकां थंयसर रावया आमी भितर. आणि हो जो प्रोजेक्ट जो केला लोधा प्रोजेक्ट हो स्क्रॅप जावंक जाय आणि असले जितले प्रोजेक्ट येतले गोंयांत ते सगळे जे प्रोजेक्ट आसा सगळे स्क्रॅप करूंक जाय आणि ते स्क्रॅप करपाक लागून आमी अशेच उबे आसतले सगळे कडेन. सगळ्यांक स्क्रॅप जावंक जाय काय नाका? सगळ्यांनी स्क्रॅप करपाक लागून प्रोजेक्ट फुडें रावंक जाय असोच आणि आमी रावतले. कांयच धरून ना. गोंय काबार करून उडयले. डोंगर धरूंक ना, शेतां धरूंक ना. बोलला कितें ते सगळे खावन घाल खंयसर अशें खंयसर व्हरून घालतले हे लोक तेच कळना म्हाका. सरकार खंयसर घालतले ते नमस्कार. आतां आमी आतां पळयले आमी सदांच पळयता आमचे ST भाव जावं SC भाव जावं OBC जावं हेंकां जे आमी वंचीत आनी शोषीत आनी पिडीत जे म्हणटा पळय ते खंय बिहार आनी झारखंडात वचून सोदपाची गरज ना. एक्सप्लॉयटेड, ऑप्रेस आणि डिप्रायव्ड जाका म्हणटा पण हांगा बिचोल आमच्या गोंयांत मेळटा. जे वंचीत, शोषीत आणि पीडित जो समाज आहा तो हांगा आमच्या दोळ्या फुड्यान दिसता. आणि हे जाता कोणाक लागून? हे राजकारणी जे आसा पयसो आसल्या उपरांत सत्तेर येवप आणि एकदा सत्ता मेळयली काय परत पयसो करप. म्हणजे जनतेचे जे प्रश्न आहा ते थंयच उरले. हे आपल्या ह्या चक्रव्यूहांत थंयच असतात आणि आमकां घालता वाऱ्यार. म्हाजेर सरळ म्हणणें आसा हांकां सरळ देशद्रोही म्हणपाचे. देशद्रोही, भ्रष्टाचारी हेच खरे देशद्रोही. हे जो मेरेन आमी तांकां तोंडार म्हणिना तो मेरेन तांकां कळचें ना. हे लक्षात घेवपाक जाय आमी सगळ्यांनी. जे भ्रष्टाचारी आसा, जे कामचुकार आहा ते खरे देशद्रोही आसा आणि मालक कोण आहा? मालक आमी आसा. जनता जी आसा ती मालक आसा आणि हांव सांगना हे संविधानान सांगला.
जी जनता आसा ती मालक आसा. इवन हो जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट जो आसा कितें IJR 2025 गोवा पोलीस वर्स्ट पोलीस म्हणून सांगला, वर्स्ट पोलीस हो रिपोर्टान सांगला इंडियन जस्टिस रिपोर्टान 2025 तो कित्याक लागून जाला हे पळय. तुम्ही अशें कामां करता, तुमकां मागीर कोर्टा कडल्यान जे मेळटा पळय कितें त्याच्या वयल्यान तो रिपोर्ट तयार जाता. तो कित्याक लागून जाता हे पुलिसांनी लक्षात घेवपाक जाय. इंडियन जस्टिस रिपोर्ट मातसो उगडून पळयात तुमची लेवल खंय आसा ती. गोवा पोलीस इज वर्स्ट हो तुमचो रिपोर्ट आसा. हे आमकां सगळ्यांक म्हणचे म्हटल्यार लज दिसता आमकां. आणि हे जे कोण राजकारणी कामां करता पळय तांकां मंत्री म्हणपाक लज दिसता. म्हणून पुलिसांनी मातशें लक्षात घेवपाक जाय. तुम्ही प्रेशराच्या अंडर काम कर नाका. कित्याक आमकां हे जे कोण आतां मंत्री जे आसात जे आमदार जे कोण भ्रष्टाचारी जे आसा आमी सरळ देशद्रोही म्हणटले. आणि हे आमी लक्षात घेवपाक जाय सगळ्यांनी. जशें आमच्या भावांनी सांगलें जेल भरो आंदोलन करपाक जाय, आमी करतले जेल भरो आंदोलन. तुमच्या कडेन कितली कापासाद आसा आमकां दवरपाची ती पळोवया आमी.